Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. मोगाच्यानो सगळ्या सुवातांचेर दिव्यांग भावां भयणींक भागा घेवंक आनी तांकां सगळीं सोंपेपणां फावो करूंक आजुनूय आमच्या समाजांत एक सोंपणूच उरलां. तांच्या दिव्यांग परिस्थितीक लागून आमी तांकां समाजीक, आर्थीक, राजकारणीक, शिक्षणीक तशेंच धार्मीक आनी हेर वेगवेगळ्या मळार पयस दवरल्यात. ह्या संदर्भान आयच्या नोवेनाचो विशय दिव्यांग भावां भयणींक भागा घेवन तांकां भरवशान भरूंक आमकां हुस्कायता. तांकां समाजांत मिसळ करतना आमची वागणूक चुरचुरे करून दिवपाची न्हय, पूण हो तांचो मुळावो हक आनी तो मेळोवन दिवंक आमची जबाबदारी. जेजून समाजांत पयस दवरलेल्यांक ओदी करून त्या काळाच्या दिव्यांग भावां भयणींक मानाचो आनी मनीसपणाचो दर्जो दिलो. दिव्यांग मनशांक पयसावप म्हणल्यार देवाचें उतर आनी मनीसपणाचो दर्जो न्हयकारप. तशेंच आज आमी आपलें जिवीत देवाक समर्पीत केल्ल्या अस्तोऱ्यां पासत मागता. जेजूचो वावर ती आपल्या त्यागी जिवितांतल्यान मोगान आनी सेवेन ल्हानां दुबळ्यां सवें वांडटात. हें आपोवणें सगळ्यांक सांगाताक घेवन चलूंक आनी जियोंक पवित्र सभेंत अदीक आनी अदीक रुजून येवंक आनी पवित्र सभा सगळ्यांची हें सोत आमी जियोंक हे मिसाचे भेटेन सान फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून मागुया. इसायेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेसेच्या मुळाक एक कोंब फुट्टलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली. ताचेर सर्वेस्पराचो आत्मो देवून येतलो. जाणवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो तो, बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो तो. तो वयल्या वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना. लोकांचें आयकून तो फॉर्मोण मारचो ना, पूण प्रमाणीकपणान तो दोळदिऱ्यांक नीत करून दितलो आनी प्रितुमेच्या ल्हानवीक खालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो सोबद निश्ठूर मनशांक मार घालची बोडी. एक उतर उलोवन तो खोट्या मनशांचो नाश करता. प्रमाणीकपण ताच्या पेंगटाचें आंगलें आनी सोत ताचे कोंबरेचो पोट्टो. कोलो आनी मेंढरो सांगाता जियेतात आनी बोकुडलो बिबट्या वागाचे कुशीक आड पडूंक फाटीं सोरोना. आनी पाडकुलो आनी शिवांचें पोर बराबर वेतात आनी एक सुपुल्लो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी आंसवेल इश्टागोतींत भोंवतात आनी तांचीं पोरां एकठांय न्हिदतात. आनी शिव बोयला भाशेन तोंड खाता. दुदाचें भुरगें सोरपाचे धोलिशीं खेळटा. सुपुल्लें भुरगें फुरशाच्या बिळकांत हात घालता. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार तीं कांयच वायट करिनात वो नुकसाण दिनात. दर्याक उदकाची भरती येता तशें सर्वेस्पराचे वळखीन सगळो देश भरोन येता. त्या दिसा जेसेचें पाळ सगळ्या परजांक एक खुणा कशी उबें रावतलें. सगळीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी ताचें घर मोहिमेमोंत जातलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तोली.
देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब: सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणिकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काळार वस्तली प्रामाणिकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसोसोर शेकान शेक ती तोखतली. एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्यापर्यंत, न्हंयचे देगेर पृथ्वीच्या शिमापर्यंत चलतली ताची राजवट. जबाब: सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणिकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतल्या गोरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोळदिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळतलो. जबाब: सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणिकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सूर्या तोगोसोर तें तोगूं. पृथ्वीची सगळीं कुळां ताका लागून आपूण सुदय म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब: सोडवणार येतलो तेन्ना प्रामाणिकपण आनी शांती वस्तली. उद्गार. Soy salves fora, soy salves fora, soy, 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 soy. Soy salves fora, soy salves fora, soy, 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 soy. पळय, आमचो सोमी आपलें बळ दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडतलो. Soy salves fora, soy salves fora, soy, 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 soy. Soy salves fora, soy salves fora, soy, 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 soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां पवित्र आत्म्याचे खुशालकायेन भरून जेजून म्हळें: बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो आनी सुपुल्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकळो, बगर बाप. आनी बाप कोण तो कोणूच नकळो, बगर पूत. आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या शिसां वाटेन वळोवन ताणें म्हळें: तुमी पळयतात तें पळयतले दोळे भागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी राजा आशेले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशेले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. आमच्या धर्मीक वडिलांनी दिव्यांग मनशांक भावार्थाची शिकवण दिवंक वावुरतना तांकां भावार्थ समजून घेवंक सगळीं सोंपेपणां फावो करूंक देवा लागीं मागुया. Jesus
आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी दिव्यांग मनशांचे हक कायदो 2016 समजून घेवन तो चालीक लावंक आनी अशें दिव्यांग मनशांक समाजांत सोंपेपणा फावो जावंक ते वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दिव्यांग मनशांचें बरेपण उदरगत आनी हक राखून दवरतल्या शिकोवप्यांनी, सांबाळ करतल्यांनी आनी समाजीक वावर करतल्या संस्थांनी खोऱ्या मोगान तांची सेवा करूंक आनी ह्या तांच्या वावरांत देवाचो आधार आनी सांगात तांकां फावो जावंक देवा लागीं मागुया. देवाक आपलें जिवीत समर्पीत केल्ल्या वस्तोरयां पासत मागुया. आपणे स्विकारलोल्या आपोवण्या उद्देशी ती देवाचे वर्ते मोहिमे पासत वावरूंक तांकां दैवीक मजत आनी बळ फावो जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसादेसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवाजतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतां. जोण आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखणता. आमेन. नियाळ. तांचें घर मोहिमेवंत जातोलें. इजायज 11:10. नियाळाक आधार. एका गांवांत मीठ विकपी धोंदेकार रावतालो. गांवचो लोक ताका खूब मानतालो कारण गरजेच्या वेळार तो तांकां मजत करतालो. आपल्या गांवच्या लोकांक पिडेचो इलाज घेवंक शारांत वेचें पडटा म्हूण आपल्या गांवांत एक हॉस्पिटल बांदूंक तो येवजिता. तो आपलें मीठ विकपाचो धंदो वाडोवन मीठ गांवांत थावन शारांत विकपाची मांडणी काडटा. त्या पयशां वरवीं वर्सां भितर हॉस्पिटल बांदून काडटा. तातूंत लोकांक फुंकट इलाज दिता. ताची दोयाळी करणी पळोवन देवाचो आशिर्वाद ताच्या धोंद्याचेर पडटा. आयची दोनूय वाचपां आमकां ल्हानविकायेचीं मनशां जावंक आपयता.
जेजू देवाचो पूत जावनूय ताणें मनशा कुळाचो मोग आनी तांची सेवा चाकरी केली. आतांचो समाज आपलेपणान जियेता. आपूण आपणाक आनी देव सोमेस्तांक असली आमची आयज गोत जाल्या. आदवेंताच्या सातोळ्यांत आमी आसा. जेजू भशेन आमी आमचे चिंचेन सोडून दुसऱ्यांच्या आदाराक वचुया. देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत मनशा कुळाचो मोग करूंक आनी सोडवून दिवंक धाडलो. असलीच कुरपेन भरलोली मोहिमा देवा कडल्यान आमी जोडून घेवंक वावरुया. बापा, जेजू बऱ्या गवळ्याची देख घेवन दुसऱ्यांचें जिवीत फळादीक करूंक वावरूंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.